मिसाच्या बुलदानाक सुरवात दिवं आमी गायन करूया. गायनचें जाल्यार A2 पेज 1. आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुजी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोनान एकाच काळजान तुजे मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच काळजान तुजे मुखार आमी येता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणांनो, आज पवित्र सभा साद्या काळाचो 16वो आयतार संभ्रमता. पवित्र सभेन आयचो आयतार भेटयला सोयंबा प्रमाणे कुटुंब येवजण प्रकाराचो आयतार, नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग संडे. पवित्र सभा ओळखून घेता आपली जबाबदारी आणि देवाचे शिकवणेन कुटुंबीक जिवितांत लागता तितले नेम कायदे मनशान पाळून आनी भाशेन रचनेचें काम मनशान फुडें व्हरूंक. घोव बायलेन आपल्या लग्नीक जिवितांत भोव करून गोडटात आनीक भुरग्यांक जल्माक हाडूंक आनी भुरग्यां वरवीं पवित्र सभा फुडें व्हरूंक. सगळे तरेचे आडेचे उपाय पयस करून देवान दिल्लेच उपाय वापरूंक देवाचो उजवाड तांकां मागुया. तशेंच मागुया आमी ही पिडेक लागून भिरांत ताकांत दूख वायट येयल्लें आसा, बेगीन बेगीन वखद फावो जावंक, पिडेक आसा तांकां इलाज मेळूंक, दुखी जाल्ले कुटुंब तांकां बेगीन आदार फावो जावंक आनी भाशेन आख्या मनशा कुळाक शांती समाधान फावो जावचे खातीर आमी मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून देवा लागीं पोखसणें मागुया. सगळीं बरोबर. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत बागेवंत सदांच अंकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सगल्या देवान फावो केल्ल्या देण्या आनी बेसांवां पासत सगळे तरेच्या वायटांतली आकांतांतली आमकां निवारल्या ताचे पासत आनी सगळे उपकारां पासत आमी देवाची महिमा, देवाची तुस करुया. महिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेश्वरा देवा स्वर्गींच्या राया, सर्व पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा
देवाचे शेलये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां ओदीक ओदीक भर. बावार्थान, बोरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर. आनी तुजी आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हें आमी मागतांव आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जाणवाईच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगळ्या वस्तूंचो सांबाळ करपी तुजे भायर आनीक दुसरो देव ना. तुवें ओनीत करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याच देवाक तुवें हिशोब दिवची गरज ना. तुजे नितीच्या मुळाक आसा गोठाय. तूं सर्वां सकटांचेर रायपण चलयताय देखतें तुका सर्वांताय दुलो बलो करता. तुजें सर्व पदवेदारपण मानून तूं तुजें बोळ दाखयताय. तुका वळखून घेनात तांची उर्मोठाय तूं तांच्या तोंडार मारताय. पूण तुका इतलें बोळ आसून तूं धुलोबायेन न्हीद करताय. भरपूर मोदुरायेन तूं आमकां चलयताय. तुका खोशी आसल्यार पुरो, जाय तें करूंक तुका पदवी आसा. अशें करून प्रमाणीक मनीस पेल्याताय कसो मनशाळो जावचो हें तुवें तुजे पोरशेक शिकयलें. आनी पातक केल्यार पातकाची खंत तूं दिताय म्हूण तुज्या भुरग्यांक तुवें बरवांसो दिलोय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जाबाब, तूं सायबा दुलोब आनी कोनवाळो. म्हणुया. तूं सायबा दुलोब आनी कोनवाळो. कितलो म्हूण तूं दुलोब सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्यांक कान दी सायबा. उलो म्हजे विनंतीचो आयकून तूं घे सर्वेस्परा. तूं सायबा दुलोब आनी कोनवाळो. तुका नो मान करच्याक सायबा सगळीं राष्ट्रां येतलीं आतां. तुज्या नांवांक भोवमान दितलीं कित्याक तूं तर सर्वेस्परा. तुज्यो कोरण्यो अजापांच्यो. तुजे बगर आनीक देव ना. तूं सायबा दुलोब आनी कोनवाळो. सायबा तूं देव काकुतीचो. रोकडोच आमचेर जळून येनाय. मोयमोग विस्वास तुज्या काळजांत. म्हाका पळय कुरचुरे. तुज्या बोळान घट खोर म्हाका. चाकरणींच्या पुता मुखार. जाबाब, तूं सायबा दुलोब आनी कोनवाळो.
भाग्यवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, आत्मो आमच्या अस्सोकतायेच्या आदाराक येता. तर फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नकळो देखून उतरांनी उच्चारूंक जायना तसले हास्कार सुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपणाकूच विनोती करता. काळजां तपासून वळखता तो देव आत्मो कितें मागता तें बरें जाणो. कित्याक देवाचे कुशे प्रमाणे तो पवित्र केल्ल्या पासत विनोती करता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. सर्वेस्पराक जय. सर्वेश्वर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून आनी एक वपार लोकांक घाली. आपल्या शेतांत बरें बी ओंपलेल्या एका मनशा पुरी सर्गींचें राज. सगळीं न्हिदलोलीं आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर ओंपून गेलो. शेत वाडोवन कोणसां येतूच नेरूय दिश्टी पडलो. गोरकाराच्या वावराड्यांनी ताची सरशी येवन अशें म्हणलें, दुनिया, तुज्या शेतान तुवें बरें बी ओंपलोलें न्हय, तर तातूंत नेर खंयचो आयलो. ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत नडलोलें तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका. नेर उमटितना घोडयेक तुमी त्या बरोबर गोंवूय उमटिशात. लुवणी येसोर दोनी बरोबर वाडून दी. आनी लुवतीत तेदना पयलो नेर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर ताची पेंडकुलां बांदात म्हूण. मागीर गोंव म्हज्या कोड्यांत बरात म्हूण हांव लुंवतल्यांक सांगतलो. जेजून दुसरी एक वपार तांकां घाली. सांसवाच्या बिया सारकें सुर्गेचें राज. एका मनशान तें बी घेवन आपल्या पोरसांत रोयलें. तें खरेंच सगळ्या बियांवून ल्हान, पूण वाडटूच सगळ्या झाडां पेल्यावून उंच जालें. ताचें झाड जाता आनी वाऱ्यावेलीं सुकणीं येवन ताच्या खांद्याचेर वस्ती करतात. ताणें आनी एक वपार तांकां सांगली. एके बायलेन आमटें गेलें आनी 3 मापां पिठान तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. ते भाशेन सर्गीचें राज. जेजून वपारींनी सगळ्यो ह्यो वस्तू लोकांक सांगल्यो आनी वपारी बगोर तो तांचे कडेन उलयनासलो. वपारींनी उलयतलो, संवसार रोचतल्याक गुपीत आसलेल्यो वस्तू उक्त्यो करतलो. अशें प्रवाद्यान बाकीत करून सांगलोलें तें खरें जालें. तेन्ना लोकांक धाडटूच जेजू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे सरशी येवन म्हळें, शेतांतल्या नेराची वपारीची समजणी आमकां दी. ताणें परती पाडून तांकां सांगलें, बरें बी ओंपता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हणल्यार राजाचीं भुरगीं. नेर नोश्त्याचीं भुरगीं. नेर ओंपलो तो दुस्मान, देंवचार. लुवणेचो काळ, संवसाराचो शेवट. लुवपी देवदूत. जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशें संवसाराच्या शेवटाक जातोलें.
मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांतल्यो सगळ्यो वायट देखीच्यो वस्तू आनी खोट्यो कुरण्यो करतल्या मनशांक जमयतले आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किल्लीतलीं. तेन्ना बरीं मनशां आपल्या बापायच्या राज्यांत सुर्या परी परजळटलीं. आयकूंक कान आसलोल्यान आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकाण्णी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणांनो, इब्न साऊद ह्या नांवाचो सावदी अरेबियाचो राजा आसलो. नीत करूंक ताचे कडेन एक व्हडलो प्रस्न येयलोलो. एके वस्तुरेन अशें ताका म्हळें, सायबा, ह्या मनशान म्हज्या घोवाक जिवेशी मारला. म्हाका नीत जाय, ताका मरण फावो. राजान तिका विचारलें, तुज्या घोवाक ताणें मुद्दम जिवेशी मारला? तो दुस्मान तुज्या घोवाचो? अशें म्हाका कांय खबर ना. म्हज्या घोवाक कोण दुस्मानूय नासले, पूण कायद्या प्रमाणें म्हाका नीत जाय. राजान तिका म्हळें, नीत तुका दिता हांव, पूण हांवें कितें करचें, कशें करचें तें हांव आतां चिंतां. ताका नीत कशी दिल्ली जाय? ताणेन म्हज्या घोवाक मारला तेच भाशेन ताका मरण फावो. हे बायलेचो घोव खाजुराच्या झाडा मुळाक आसतलो आनी हो मनीस खाजुरात काडपाक चडलेलो, निसरून पडलो ह्या मनशाचेर आनी तो मनीस ताची गोमटी मोडून मेलो. त्या मनशाक हेच भाशेन मरण. तिका समजावन राजान म्हळें, पळय, तुका दुडवांची ओदीक गरज. त्या मनशाक जिवेशी मारून ताका लुस्कोण आनी तुकाय कसलो फायदो ना. म्हणटूच चिंत मातशें. ना, म्हाका नीत जाय आनी ह्या मनशाक मरण फावो जावंक जाय. म्हाज्यान त्या मनशाक पळोवंक जायना. बरें, तुका नीत जाय, तुजो हक तो. कशी नीत तुका दिवची तो म्हजो हक. अशें करुया आमी. खाजुराचें झाड आसा थिंगसर आमी या. त्या मनशाक झाडाच्या मुळाक हांव बांदतां आनीक तूं त्या झाडाचेर चड आनी वयरतान उडकी मार आनी ते भाशेन त्या मनशाक मरुनी. नाजाल्यार पयशे घे. हे वस्तुरेन पयशे घेतले आनी ती घारा गेली. मोगाच्या भावा भयणांनो, जाणवेच्या पुस्तकांत आयच्या वाचपांत देव इस्रायलाच्या दुस्माना सवें पाशेंस काडटा. तांचेर राग काडिना, तांकां मारूंक वचना, इस्रायलाक वायट करता म्हणून, पूण समजिकायेन पाशयेसान ते पुरजे कडेन वागता. देव उगीच रावता म्हणल्यार देव हुस्को तशें न्हू, पूण देव नीत करून आपलें बोड दाखयता. दोयाळायेचो मोवाळायेचो देव. तुमी जे भाशेन चुकतात तेन्ना देव तुमकांय बक्षितलो. ह्या खातीर देवाची दोळाय, देवाची समजिकाय ओळखून घेयात अशें म्हूण जाणवायेचें पुस्तक सांगता. आमकां शुभ वर्तमानांत असलीच देवाची दोळाय समजिकाय आमकां मेळटा जेन्ना ही ओपार नेर आनी गोव ती बारबर वाडोवन दी आनी वाडल्या उपरांत
कुशीन आमी काडचे. जी कोण शेत रोयतात, भात रोयतात, तांकां समजोतेलें ल्हान आसतना गोव आनी नेर एकूच दिसतात, तांचे मदें अंतर दिसना. आनी ह्या खातीर दोनी सांगता, तुमी नेर काडटना गोवूय काडशात. ह्या खातीर मागीर कोणसा येयल्या उपरांत आमी कुशीन कुशीन काडचे. सोंसणीकायेचो स्वभाव जेजू कडेन दिश्टी पडटा आमकां. जेजूचें सैम तसलेंच आसलें. ताचे बरोबर हो जेजू तरेतरेच्या मनशां बरोबर भोंवतालो. पातकी जावं, ओस्कोत जावं, पिडेस्त जावं, समाजान कुशीन काडलेले कोणूय ते मनीस जावं, सगल्या मनशां सवें जेजू एकेच भाशेन वागतालो. आनी जेजू फरिजेवांक पर्यान तांच्या तोंडार मारून तांकां सांगतालो, तुमी अंतर कोत्तात तें सारकें ना. देव अंतर करिना कसलीच. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी पवित्र सभेचे क्रिस्ती भावार्थी, आमी वांगडी जेजूचे फाटलावदार. जायते फावटी आमी तोंड पळोवन आमी मनशां मदें जायती अंतर करता. आमी जायते फावटी चुकता. आमीच फर्मण मारूंक सोदता. कोण बरो कोण वायट तें आमी सांगता. आमी तशें करूंक जायना. कोण बरो कोण वायट आनी नीत करपाचें देवाचें काम आमचें न्हू. भाग्यून पावलो उपरांत म्हणटा ती नीत फकत देव करतलो. आनी हाच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यून पावलो आमकां उगडास करता की देव आपलो आत्मो आमकां दितलो. फकत आमी आमचें काळीज मन उक्तें धरूंक जाय. ताच्या आत्म्याक ताचो आत्मो आमकां आपलें जिवीत फावो करता. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी क्रिस्ती भावार्थी. देव आमचे सवें कितली फावटी कशी भाशेन काकूट दाखयता, दोळे दाखयता, सोंसणीकायेचो देव तें आमी जाणा. सायबा म्हाका बोगोस, आमकां बोगोस जे भाशेन आमी चुकता तांकां बक्षिता. अशें म्हूण आमचे अपाय हे मागण्यांत आमी म्हणटा. आमी चुकता तितले फावटी आमकां पेल्यान आमकां बक्षिल्लें जाय. तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक गरजेचें. आनी जेन्ना आमी असल्या बोगसण्यांक समजिकायेक रावता तेन्ना आमचे मदें एक बोरवासो उत्पन्न जाता. अ होप इज क्रिएटेड फॉर अस. आनी ह्या बोरवाशान आमी देवाशेन पोतून येवपाक आमकां सुयेग मेळटा, आमकां वेळ मेळटा. पातक्यान आपलें जिवीत बदलून तो नवो मनीस, बरो मनीस जावपाक ताका सुयेग मेळटा. आमी तसो सुयेग घेता, देव आमकां दिता आनी दुसऱ्यांकूय आमी सुयेग दिता. म्हणटूच दयाळ मोवाळायेचो देव आमी बरीं मनशां जावंक आमकां जाय तो आदार, जाय तो वेळ दिता. पवित्र सभा आयचो आयतार सैमीक कुटुंबीक येवजण एक भेटिल्लो आयतार. त्या समयार आमी आमचें कुटुंब, आमचें मनशापण देवाक भेटोवया. मनीस एके वेगळेच तरेचो कसो. एका वदान कांयत न्हय कशी एक उस्तोरी गुप्ती कोणाकूच खबर नासतना जावं लग्नाच्या आदीं पर्यंत भुरग्याक ना करूंक सोदता. आनी कितले फावटी अशें केल्लें आसा. पूण त्याच बरोबर दुसऱ्या वदान एक उस्तोरी लग्न संस्काराच्या जिवितांत सायबा आमकां भुरगें दी म्हणून देवाच्या पांयां पडटा. देव आमचे सवें कितलो सोंसणीकायेचो. देवान आमकां मोगान आपुरबायेन रचल्यात. देवान आमकां इतली आपली एकमतीन रचल्यात की आमी आमची कूड ओळखून घेवन देवान दिल्ले आमकां सैमाचे उपाय आमी ओळखून घेवन आनी देवाचे येवजणेक भुरगें बाळ रचून येवच्याक आमी आडखोड जावंक जायना. आमी ओळखून घेवंक जाय आनी तरेतरेचे वायट आमी पयस करूंक जाय. ह्या काळार आमकां खुशालकाय, संतोश आमी सोदता. लग्न जाल्या उपरांत आमी 1-2 वर्सां आमकां भुरगें नाका. भुरगें ना जावंक आमी सगळे तरेचे उपाय घेता. आनी मागीर 2-3 वर्सांनी
आतां आमकां भुरगे देवा कडेन मागया भुरगे रचून येवं दी अशें म्हणटा. तितले म्हणसर आमी घेतल्या ते उपायांक लागून आमकां सायड इफेक्ट कशे येवन आमची कूड आतां पिडेन जाल्या आनी भुरगें रुचून येवंक जायना. आमी भुरगें जल्माक हाडूंक जायना तशें जाता आमी. म्हणटच आमचेरूच आमी वायट हाडटा आनी तरेतरेचे वायट समाज पर्यान परगट करता. आडेचे उपाय दाखोवन संवसारीक खुशालकायेंतल्यान जिवंक आमी जीव कबार करता. हे वायट पयस करूंक, जीव राखूंक सांबाळूंक आनी कुटुंबाचे कायदे राखून सांबाळून आमी मनशाक ह्या संवसारांत जिवंक आमकां शिकय म्हणून मागुया. उबे रावया. सोत मानता देवाक, सर्व पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो. आंकार मरियेंतावन जल्मलो. पोंस पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले. ताका क्रुसार चोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो. सर्व पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुन्सिबी करूंक येतलो. सोतमांता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भोगतांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी, आमच्यो गरजो स्वर्गीच्या बापाक उबारुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी गोरेब्या सवेक केरीत हुस्को दाखोवंक, जिविताचें मौत शिकोवंक तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी वडिलांनी लग्न जातल्यांक देवाची मांडावळी पुरमाणें जियेवंक, सोंपेपणां दिवंक आनी संवसारांत वस्तली मोडनाची संस्कृताय पयसावंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. गोरबेस आसलेल्यो आवयो आपल्या भुरग्याच्या जल्माक आशेवन रावतना तांकां शांतीकाय आनी बरी भलायकी फावो जावंक आनी बरेपणी आपल्या भुरग्यांक जल्माक हाडूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला. हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळ भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी 4 लाख अदीक मेला. हे नव्या रोगाक वेगळीच उपाय निगाय घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कोश्टवतल्यांक वेगळूच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमची खास मागणी गुप्ती देवाक उबारुया. बो दयाळ बापा, लग्नीक जिवितांत भुरग्याक आशेतात तांकां भुरग्याचे देणें फावो कर. पिडेंत आसतल्यांक भलायकी दी. ओस्कोतांक तुजी गोठाय काकू दाखय. आमकां तुज्या देण्यांनी भर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दानातरचे वेळार आमी गायन करुया C14 पेज 34. देणी आमची बेतूं काटा, आमची काळजां
तातून घालता आमची मौना तू कोरपिता स्वीकार कोरमून प्रातून मागता कोवा हुंडो altrarata ताकाचो रोस समोर पिता आमचें सुख दूख सोरबेटोहिता मानून केमून विनोद करता आमचो हुंडो बदलतलो जेसूची कूड तो सातलो आमकां परतून तो मेळटलो जेसू आमचें काळसातलो म्हज्या बाबा भयणानो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्वर मानून घेवं सर्वेश्वरा आदी मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरजेक तुवें फरमायलें त्यो सगळ्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें सोंपयणायक पावयल्यो तोच जेजूचो योद्न आज आमी तुका भोक्तीन ओंपतांव तो दोयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालूय तशेंच आतां आमची जोण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सुरवणेक फायद्याची जावं दी क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आम ती सर्वेस्वरातान बाता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलाय पूण मनशाक तुज्याच सारक्याचो रचलोय आनी आख्ख्या विचित संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमितां वाखाणूक तुजे रचणेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान मान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेश्वराची नावी येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
भावार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्म साहेबा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार बरे देवाचे माये सांगाती बागेवन दवरता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमचो देव मोगाचो, सोंसणीकायेचो, समजीकायेचो चुकी ओळखून घेवन नवें जिवीत आमी जिवंक तो आशेन रावता. आमचे कुटुंब देवाक भेटोया. आमच्या कुटुंबांत रितरोवीस पवित्र सेवेचे नेम कायदे, देवाचे कायदे आमी पाळूंक आनी भाशेन देवाक मानता तसलीं आमचे कुटुंबीक जिवीत जिवंक जेजूच्या मागण्यांतल्यान बापाची कृपा मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो पिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौरमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सेवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ओ जेजू, बापाचो मोग आनी काकूत आमकां वांटूंक आपल्या जिविताचें दान करता. ताच्या जेवणाक आमी आयल्या ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली.
Gayana song D7, page 50. Diusata muncacekan liklolo biarupan tane wale bukelia bihug dile tanelia tane wale bukelia bihug dile tanelia Tatso mahimo gamahimo mitmer nashilo Tatso mahimo gamahimo mitmer nashilo Tatso mahimo gamahimo mitmer nashilo Tatso mahimo mitmer nashilo प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर माई मोगाची दिश्ट घाल. स्वर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें. तो रादलें पातकी जिवीत सांडून तुझ्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गायन F5, page 88. देवान आमचेर आशिर्वाद घालून आपल्या मोगान आमकां सांबाळून आमचेर आपले मुखामोल फांकून संतोष आनी शांती आमकां दिवं. देवान आमचेर आशिर्वाद घालून आपल्या मोगान आमकां सांबाळून आमचेर आपले मुखामोल फांकून संतोष आनी शांती आमकां दिवं. संतोष आनी शांती आमकां दिवं.